बागीवोन पेद्रूची पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात. देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपलें बोळेपण दाखयता. देखून देवाचे बोलिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या मापान आनी वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात, कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्प बोजोणी जायात आनी जागृत रावात. देवचा तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवां सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळेवून तुमचे भोंवतणी फिरता. बावट्टान थीर रावन ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारांत शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोबें सासणांच्या वैभवाक आपयल्यान तोच सगळे कृपेचो देव म्हूण तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोट करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिल्वान विस्वासी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक ते घट दवरून रावात. तुमचे भाशेन विंचून काडलोली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सोबा तुमकां नमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोबें आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरल्याय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. मळब तुज्या ओचोऱ्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाकाणटा. खुबा वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत? देवाच्या पुता मदें ताचे सारको कोण? जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती परजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. Alleluia, 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 Alleluia. आमी परगडटाव तो खुर्सार खिडायलोलो क्रिस्त. तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. Alleluia, 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 Alleluia.
मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक रांग दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सतमानिना जायत तो खास्तींचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हजे नांवान ती देंवचार काडटली, 8व्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पेडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरीं करतली. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोमतूच वयर सरकार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. 1 Peter 5:7 ताका तुमची काळजी आसा. नियाळाक आदार. दर एक मनीस आपल्या जिवाची काळजी घेता. वेळार जेवण पिवण घेवन, दुयेंत आसल्यार दोतोरागेर वचोन वखदां घेवन आपणाचो बरे तरेन परामर्श करता. बागीवन पेद्रू धाकट्या आजयेची पवित्र सोबेक पत्र बरोवन तांकां भावार्था विशीं जागृत रावंक शिटकायता. कसलेच प्रश्न व दुसरे वायट जाल्यार तें सगळें जेजूच्या हातांत घालूंक तो तुमची काळजी घेतलो म्हूण सांगता. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका दर एका मनशाची काळजी आसा. ताका नाका आमी ताचे सोडशिल्लीं पयस केल्लीं. ताणें आपल्या पुताक जेजूक धाडून आमची सोडवण केली. जेजू सोडवणार आपल्या बापाची येवजण शार्ती पावयता आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान परगटूंक धाडटा. आमचे कुडीचो आमी परामर्श करता जाल्यार आमच्या आत्म्याचो परामर्श करूंक गरज आसा. आमच्या आत्म्याची आमी कशी काळजी घेतल्या? दर दिसाक आमी जेजूच्यो आज्ञा पाळून गरीब दुबळ्यांक सवें हुस्को दाखोवन आमचो देव काळजी घेता म्हूण ओळखून घेवन जेजूच्या उतरा प्रमाणें चलोन ताचेच भाशेन आमी जावंक वावरूंक गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजू जिवंत जाला ह्या परमेशान बरून आमच्या शेजरा सामाऱ्यांक सवें मोगान आनी एकवटान जिवंक प्रयत्न करुया.